सगळ्यांक बरो दीस दिवं हांव कसानीक राष्ट्र तुमी म्हाका वळखतात हांव एक तियात्रीस्ट प्लस समाज चेरिस्कार आनी गॅरांटीनी ती म्हाका सगळे लोक आख्खो संवसार बरो वळखता. तुमी जाणात हांव वर्सा एक फावटी 5-7 तियात्र घेवन येता आनी गेल्या वर्साक हांवें म्हजो एक सुपर हिट तियात्र जायत्या वर्साक एकूच तियात्र घेवन येता कितें बरें पळय तें घेवन येता. गेल्या वर्साक म्हजो सुणे तियात्र एक बरो हिट केलेलो आनी ह्या वर्साक हांव एक तेच भाशेचो तियात्र घेवन येयला ताचें नांव तुमी आमची आमी न्हय तुमची. ही समाजाचेर कितें घडटा तेजेरूच हांवें केलां. आनी हांव वर्साक एक फावटी कितें घेवन येता तें बरें घेवन येता आनी बरें आर्टिस्ट घालता, बरें सिंगर जावं कांतोरीस्ट जावं कॉमिडियन बरें बरें आसता ते हांव घालता. आनी म्हजो शो काल आरांबोल जाला, मागीर म्हापसासान कांदोली जाला. आतां एक तुमकां बरी संदी पावसाची एक तियात्र म्हजो पळोवंक 9 तारखेर 5 सालांक 7:30 हो आहा. तुमी येवचो आनी हो म्हजो तियात्र वर्साचो एक फावट वावर काडटा तो तुमी येवन पळोवचो. आनी हो म्हजो तियात्र हांवें दुसरेच भाशेन तुमी आमची आमी न्हय तुमचे हें कितें तें तुमी पळोवचें. आनी हे तियात्रांत हांवें एक बरी सिनो दाखयल्यात आनी बरें कितें पळय तें हांवें हाडलां पालकाचेर. आनी हो म्हजो वार तुमच्या हातांत आसा. तुमी मानलो जाल्यार हो म्हजो वावर चलतलो नाल्यार तो निर्फळ. देखून हांव ऑडियन्सांक पयले सुवातेक थँक्स म्हणटा कित्याक हे आमचे वावर चलता हो तुमकां ऑडियन्सांक लागून. आमी कितलोच तियात्र बरो म्हणून शेंपडी धाडिल्ले जाल्यार आमच्या हातांत कांय ना, तें हो तुमच्या पब्लिकाच्या हातांत आसा. आणि आपण जे काम करण्याचं कोणाचे काम करतो ओके 2 वर्षांचे पायलेचे आय का कोसले आले गोडी 4 जाणांनी एकदम फिरला किती होता देवाच्या अंगो बेगीनच सडर देतात. हांव दिसा वयता त्याच्या वाटेन सरकार त्याच्या वाटेन बरोबर काम भिगा करपा म्हण लागा हो तेंचर गुड नाईट गुड मॉर्निंग मगे गांव जांचे दोगांय आज आपल्यागे होकला मात दाखोवपाक येता. ओ चला हांव मन्ना दिसा वयता आयकऱ्या दिसा वयता कितें पळयता हे फकत मन्ना दिसा पळयता आमची सोमी पैशांच्या हॉस्पिटल बांधला 2 वर्सांक पयसोन दिला हे भोगोना ते वेड्याक फकत रबर मेळा म्हणून ते पेंडिंग मागे रोजदार होता का अरे पैशाची नोट बघतात तो तुमच्या हांवें पयलो आमचो जॉय एका चेडवाक आपल्या मोटरसायकलीर बसून घेवन गेला चालेल ताणे त्याच्या वाकली फिरला असतील एका उदकी चेडवाक क्लिफ केली.